Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Bari kari mari bari 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 bari. Shari kari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Bari 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 bari. Shikari bari bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Kari kari ma 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 ma. Bari 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 ba 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 ba. Shikari bari 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 bari. 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 Praise God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. आम्ही सुरुवातीच्या मागणी सुरू करूया. बापाच्या पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. पहिल्यान बापा तुवें आमकां तुज्या रासाचें भुरगीं करून तुवें आमकां स्विकार केलाय बापा. कित्याक आमी संवसारांत जियेतना संवसारी रितीन चलोवन संवसारी सक्तेन पडोवन आमी तुज्या राजाची समजणींत नातल्या प्रमाणे आमी जियेल्या बापा. बापा जाल्यार तूं तुज्या भुरग्यांचो इतलो मोग करताय गे. तुवें तुज्या पुताक तुवें संवसारी धाडून तुवें आमचो तो होगडायल्लो संबंध आमच्या जिवितांत आमी आशिर्वादाच्या बदलाक आमी मरणच अनुभव करनासल्ल्या मनशां बरी आमी जिवन आसल्या बापा. बापा आनी आमी उलोवची उतरां तुजे तावन आमकां पयस व्हरनासल्ली. पूण तुज्या पुताक तुवें संवसारीक धाडून तुवें त्या पुता मारिफात ताच्या एकवटांत तुज्या सांगातपणांत तुवें आमकां हाडलें बापा. बापा तितलें मात्र न्हय आसता तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे सदांकाल तूं आमकां तुजो सांगातपण आनी तुज्या पुताचें सांगातपण आमकां अनुभव करूंक तूं आमकां पवित्र आत्म्याद्वारे तूं मजत करनासाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा आमी हांगा सांजेच्या वेळार या वेळार तुज्या सांगातपणांत आमी वेळ करसूंक आनी तूं कितें सांगताय तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तूं कितें आमकां सांगूंक आशेताय तुज्या भुरग्यांक तें आमी आयकून आमी भवार्थान आमी घटसावन तुज्या नितीवंतपणान जियोंक आनी तुज्या पुता सोडवणदारान आमकां हर एका सोडवणेतावन सुटयल्लें तें अनुभव करूंक तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें फावो केलाय बापा. बापा आमी कितेंच करूं ना आमी हर एका मेटांनी पडचे मनीस जावन आसां जाल्यार तूं आमकां आमचो इतलो मोग करताय गे. तो केदींच आमी तो
आम्ही नेणारपणानं जावंक पुरो वा आम्ही सुख समजण्यान जावंक पुरो आम्ही ते तुझे तावन पयस केल्या पूण तुझ्या पुता मारिफात आम्ही जोडलेले आता सता वरवीं तुझो पूत तो उजवाड जावन आमच्या जिवितांत आयिल्ले वरवीं आमच्या जिवनांत ती आमकां ती सुवार्ता मेळोवन आम्ही तुझ्या संगतपणांत जियोंक तुवें आमकां तुजो पवित्रत्म्याद्वारे आदार दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजूच्या नावी आणि पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. मगडा ओके. आमकां आदाम आणि येव असताना आमकां नियम आसले खंय आसले नियम त्या जाळा नातल्ला त्या दळा नातल्लेंगे. प्रेज गॉड. तुम्ही पहिल्यान दिल्ले आन्सर समा आसा पयलें. होय. प्रेज गॉड सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार नियम आता थंय एदनाच्या बागेंत एक सांगितलं 2 रूख आसले वैगी. एक लोकांचे खाऊन नका एका रुखाचें फळ खावं नजो म्हणलें वैगी. ते नियम करेक्ट. तेय नियमांत करेक्ट. ते आमी ते आदाम आनी एवेन त्या नियमा वयर नियम पाळूंक जायनातले वरवीं देवातावन पयस केली आनी आमच्या ताच्या उपरांत आयिल्ल्या हर एका मनशाक मरण अनुभव करचे तसले आमकां एक खाले म्हणटा ताका एक प्रक्रिया जाली. कित्याक म्हळ्यार मरण म्हळ्यार आमचो कुडीचो जीव काडचे न्हय. मरण म्हळ्यार ते आमकां देवातावन पयस व्हरचें. ते देवातावन पयस व्हरतना आमकां हर एक संवसारांत समस्या आमी पळयता. आता काल पिटर ब्रदरान टिचिंगान सांगिल्लें त्या जाळा ती देवातावन पाताक करन ती पयस केली. त्या जाळा तांकां तांचे विणगेपण तांकां दिसलें आनी ते विणगेपणाक तांणी खोले गुंतून तांणी आड केलें. पूण देवान ताची विशिश्ट रितीन ताका सांबड्याचें तांकां तांचे मान दमच्या खातीर तांकां ते वस्तूर तशें करून दिलें. पळया देवाची विशिश्ट रीत. देव आमचो कितलो मोग करता. सो त्या खातीर देवाक समजलें ही मनशां पदकान पडचेंत आसात. त्या खातीर संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां रचयल्लीं जावन आसात. सो त्या खातीर आमकां जेजून कितें केलां ते आमकां एक आतां आमी पोरनो सल्लो म्हणटा आमी. एक्चुअली ताका आमी नियमाचो सल्लो म्हणयात आनी कुरपेचो सल्लो. जेजूच्या तावन जेजूच्या उपरांत ताणें आमकां जेजू जिवंत जाल्या उपरांत ताच्या कुरपेचो सल्लो आमकां दिलो. सो नियमाचो सल्लो मनशाक मरण हाडटा जाल्यार कुरपेचो सल्लो आमकां उजवाडाचें जिवीत दिता. सो त्या खातीर आमी 2 कोरिंथियन्स 3:6 काडया आमी. वाचीचे ब्रदर. वाचा सिस्टर. प्रेज गॉड. ताणेंच आमकां नव्या सोल्याचे मणयारी जावंक योग्यता दिल्या.
हो सल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी घाल्ल्या नियम असो न्हय पूण आत्म्याचो बरपिनिशी घाल्ले नियम मोर हाडटा पूण आत्मो जिवीत दिता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळया कितलें बरें उतर. ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याचे मनियारी जावंक योग्यता दिल्या. आता ताणेंच म्हळ्यार कोणें? सर्गींच्या बापान. सर्गींच्या बापान जेजू क्रिस्ता वरवीं वैगी होय. ताणेंच आमकां नवो सल्लो कोणें जेजू उक्तावण केल्लें? जेजू जेजून. कित्याक म्हळ्यार तो कृपेचो सल्लो. त्या खातीर हांगा म्हणटा ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याची मनियारी जावंक योग्यता दिल्या. हो सल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी घाल्ल्या नियमाचो न्हय. कित्याक ताणें आमकां ते मनियारी जावंक योग्यता दिल्या, पूण ती योग्यता हांवें कशी कान घेवची? एलिजिबिलिटी म्हणटात योग्यता म्हळ्यार. आतां तुमकां गोश्ट आसा की एक खंयच्याय एक इस्कॉलांत वा खंयच्याय एका कंपनींत काम करीचे जाल्यार ताका एक थोडे एलिजिबिलिटी आसता वैगी. एलिजिबिलिटी म्हळ्यार योग्यता. ते योग्यता अशें आसता की तुजे इतली प्रायज जायचे तुका, तुजे इतले शिकप जायचे, तुजे अले फिजिकली फिटनेस जायचे, तुजे इंटरव्यू पास जायचे, ताचे उपरांत तुका त्या कंपनीक तांच्या प्रमाणे तांच्या टर्म्सा प्रमाणे तुका खाण घेवंक ते ऑफर लेटर दितात. तशेंच आमकां हांगा ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याचे मनियारी जावंक योग्यता दिल्या. आता कंपनींत आमी तशें करीचे जाल्यार ती योग्यता जोडीचे जाल्यार आमी ताका हार्ड वर्क करूंक आसा. कित्याक म्हजे स्कूल सर्टिफिकेटींत इतले पर्संटेज आसाचे आनी म्हाका इंटरव्यूंत हांवें पास जायचे, हांवें त्या इंटरव्यूक हांवें प्रिपेर जायचे, ते इंटरव्यू सुमार राउंड्स आसतात, हाचे उपरांत म्हाका जॉब मेळटा. पूण हांगा देवान आमकां ताच्या पुता मार्फत ती आमकां योग्यता दिल्या. त्या खातीर हांगा हांवें म्हजें काम जेजून दिल्ल्या योग्यत्या वयर हांवें सतमानीचें, जेजून केल्ल्या कार्या वयर हांव सतमानीचें, आनी हांव केदाळा सतमानून ताचे थंय हांव एक जाता. ताचे थंय एक जावचें म्हळ्यार हांव केदाळा ताणें केल्ल्या कार्य हांव मानून घेवन सोमी म्हजो सोडवणदार म्हणून हांव केदाळा आपणायता, तेदाळा हांव ती योग्यता हांव जोडून खाण घेता. ताणें एकच पावटी ते ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें म्हाका ती योग्यता दिल्या. ती योग्यता हांवें खाण घेवची जाल्यार, रिसीव करीचे जाल्यार हांगा क्रिस्तसो एकवट जायचे. क्रिस्तसो एकवट जाल्ल्या करीत आमी कितेंच जायना जाल्यार आमकां कितेंच करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मय काम करीचे जाल्यार आमचे थंय आमकां जेजून कितें केलां म्हणून आमकां कळाचें, आनी जेजू तो शब्द जावन आसलो त्या शब्दा प्रमाणे हांवें म्हजें चिंता बदलीचें, हांवें तो संदेश आयकाचे आनी म्हजो चिंता बदलीचे आनी हांवें कार्याक देवाचें. ते दाळा आमचे थंय तो पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करता. सो त्या खातीर आमकां ताणें नव्या सल्ल्याचे मनियारी जावंक योग्यता दिल्या. ताणें ताचें काम केलां. जेजून ताचें काम केल्ल्या वरवीं आतां म्हजें काम जावन आसा
हांवें ताका स्वीकार करचें. हांव केदाळा म्हणसर ताका स्वीकार करिना, म्हजे थंय कितेंच अलौकीक संगती. अलौकीक संगती म्हळ्यार सुपर नॅचरल म्हणटा आमी. देवान आशिर्वादा मारिफात कितें दवरलां तें म्हजे थंय खरें जायना. त्या खातीर हांगा म्हणटा हो सल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी गेल्ल्या नियमाचो न्हय. बरपिनिशी गेल्ले नियम आमकां ताची एलिजिबिलिटी सारता. म्हज्या बळान हांवें करीचें. हांवें कितें केलां ताचे वयर म्हजे रिजल्ट जावन आसा. पूण आमकां इतलें सुलाभ करून दिलां की बापान ताच्या पुता मारिफात हर एक कर्ण दवरलां आनी ते हांवें रिसीव करूंक मात्र. त्या खातीर हांगा म्हणटा हो सल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी गेल्ल्या नियमाचो न्हय. बरपिनिशी गेल्ले नियम आमकां मरण हाडटा पूण आत्मो जिवीत दिता म्हणटा. केदाळा हांव देवान दिल्ल्या आत्म्यात हांव म्हज्या बापा लागीं आनी म्हज्या बापा लागीं हांव केदाळा म्हजो संबंध सुरू करतां आनी संबंध हांव कायम करतां आनी त्या संबंधा प्रमाणे हांव बापाक म्हजे हर एक कितें आसा जाल्यार तें बापात हांव आयलां आनी बापात हांव मेळ्ळां आनी म्हजें हर एक कितें आसा हांव बापाक भेटयतां. केदाळा हांव ताच्या संबंधांत रावतां. त्या खातीर हांगा पूण आत्म्याचो बरपिनिशी गेल्ले नियम मरण हाडटा. आमकां बरपिनिशी आतां आमकां एग्जाम्पल पळोवचें जाल्यार मोयशेक 10 उपादेश दिल्ले आनी त्या नियमांत आमकां कितें मेळटा. आमकां ताची समजोनी मात्र मेळटा. आमकां कसली समजोनी मेळटा. अशें हांवें करूं नजो, हांवें अशें जावं नजो, हें मात्र आसा पळय तें ताचें आमकां त्या नियमा विशयंत त्या हांव कितें करतां चूक म्हणून म्हाका कळीत करचे खातीर मात्र ती नियमां दिल्ली. पूण हांव हें केलां जाल्यार ताचे हांव कसो भायर येजे त्या नियमांत ना. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा बरपिनिशी गेल्ले नियम मरण हाडटा पूण आत्मो मात्र आमकां जिवीत दिता. आत्मो जिवीत दिता म्हणटा. सो त्या खातीर हांव केदाळा आत्म्याक म्हजें पोशण दितां. आत्म्याक पोशण दिवचें म्हळ्यार हांव देवाचें उतर केदाळा आयकतां म्हज्या कानान आनी केदाळा हांव म्हज्या तोंडांत उसारतां. त्या खातीर केदाळा आमचे थंय आमचो आत्मो भावार्थान वाडटा आमी आनी भावार्थान वाडले वरवीं आमी देवा थंय आमी संपर्क आमचो वृद्धी जाता आनी आमी कितल्या संपर्कार आसाव तितले आमचे थंय अलौकीक कार्य आमचे थंय जातात. त्या खातीर नियमाचो सल्लो मनशाक मरण हाडटा, कृपेचो सल्लो आमकां जिवीत दिता म्हणटा. नेक्स्ट वर्स सिस्टर 7. मरण हाडटा तें नियमशास्त्र फातराचेर अक्षरां कांतोन बरयल्लें. येदे व्हड महिमेन तें परगट केल्लें की इस्रायल लोकांक मोइशेच्या मुखामळाचेर दिश्ट लावंक लेगून जालें ना. कित्याक तो परजळ घाल्यान पालवून वेसो असलो तरी ताचें मुखामळ तितलें परजळतालें. नेक्स्ट 9 मुसर वाचा सिस्टर. तशें जाल्यार आमकां परगट केल्ल्या आत्मीक शास्त्राची महिमा कितली चड परजळणाये. आमचे वयर गुन्यांव मांडटा तें विधान जर इतलें परजळीत जालें तर आमकां पवित्रपण दिता तें विधान
कितल्यान चड परजळीत जायना हे. प्रेज गॉड. ओके, 7 घालया. ओके. मोर्न हाडटा ते नियमशास्त्र फातराचेर अक्षरांकांतून बरयल्लें. पळया, मोर्न हाडटा ते नियम फातराचेर अक्षरांकांतून बरयल्लें. हे देवड महिमेन ते प्रगट जाल्लें की इस्रायल लोकांक मैजेच्या मुखामळाचेर दिश्ट लावंक लेगून जालें ना म्हणटा. पळया, मोर्न हाडटा ते नियम फातराचेर बरयला. भायर एक्सटर्नल पैगी आमकां भायर बरयलां, तें आमच्या भितर बरयल्लें न्हय, तें भायर बरयल्लें आनी फातरार बरोवन खंयचोन दिल्लें. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा ते नियम आतां बरयल्लें कोणें? देवान. पैगी नियमशास्त्र थंय दिल्लें कोणें? मैजेक उपादेश देवान दिल्लें. पैगी पळया, थंय फातराचेर अक्षरांकांतून बरयल्लें. पैगी हे देवड महिमेन ते प्रगट केल्लें की इस्रायल लोकांक मैजेच्या मुखामळाचेर दिश्ट लावंक लेगून जालें ना. तरी तेंत आतां नियमशास्त्र मैजेन कितल्या गुंड रितीन ताणें काम केलां पळया. आमी कालें करता, आमी नियमां वाचता फटा 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 फटा. पैगी वयल्या वयर वाचता आनी आमकां ताचें गण्य लेगून ना. समजणीच काण गेला. ताची समज एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार जिवशी मारी नाका म्हूण आसा. वैगी आतां जिवशी मारचें म्हळ्यार थंय आमी कुडीन एका मनशाक जिवशी मारचें न्हय, ते एक वांटो. पूण जिवशी मारी नाका म्हळ्यार हांव ताका उतरांनी म्हज्या हांव दुखयता जाल्यार ताका जिवशीत मारचें. त्या खातीर ते नियम सुमेत हांव केदाळा हांव तितल्या बळान कान घेता, ताच्या गुंडाय अर्थान हांव कान घेता, तितले म्हजे थंय नियमशास्त्री प्रगट जाता म्हण. कित्याक हांगा बरयलां, मोर्न हाडटा ते नियमशास्त्र फातराचेर अक्षरांकांतून बरयल्लें, हे देवड महिमेन ते प्रगट जाल्लें. हांगा देवाचें उतर म्हणटा ते देवड महिमेन ते प्रगट जालां. इस्रायल लोकांक मैजेच्या मुखामळाचेर दिश्ट लावंक लेगून जालें ना. कित्याक मैजेन ते नियमशास्त्र कान घेतना ताणें संपूर्ण रितीन देवान ही नियमां दिल्ले वरवीं आमकां बाचावी मेळटा म्हणलें एक अर्थान तितलें डीप ताणें कान गेल्लें. तरी त्या मैजे तर थंय ते परजळ जाल्लो जाल्यार आमचे थंय कित्याक जावना? आमी ते कान घेवना. आमी ते रुली प्रकार गेल्या, रूल मात्र. त्या खातीर हांगा म्हणटा कित्याक तो परजळ पालवण वेसो आसलो तरी ताचे मुखामळ तितलें परजळतालें. आतां परजळ तो पालवण वेसो म्हळ्यार थंय ताका अंत आसा. वैगी त्या उजवाडाक अंत आसा. त्या खातीर जिजून केल्ल्या कार्या उपरांत नियमशास्त्र थंय मुक्त जाता, संपूर्ण जाता म्हणटा. थंय जिजून केल्ल्या कार्या वरवीं मात्र ते नियमशास्त्र ताणें पाळलें आनी ताणें संपूर्ण केलें. सो त्या खातीर हांगा कित्याक तो परजळ पालवण वेसो आसलो तरी ताचे मुखामळ इतलें परजळतालें. ताचे उपरांतलें वर्स काडया आमी. तशें जाल्यार आमकां प्रगट केल्ल्या आत्मीक शास्त्राच्या महिमा कितली चड परजळनाय म्हणटा. तरी आमी आत्मीक रितीन बापान ताच्या पुताक धाडून ताणें आमचे खातीर
म्हज्या हर एका पातका खातीर, म्हज्या हर एका उण्यापणा खातीर, म्हज्या मरणा खातीर, म्हज्या नाका जाल्ल्या संगती खातीर, म्हजे हर एक वायट करण्या खातीर, हर एका शिरापा खातीर, हर एक कितें हांव देवा विरोध गेलां ताका हर एका संगतीक जेजू मारिफात आमकां सुटका मेळ्ळ्या. त्या खातीर हांगा तशें जाल्यार आमकां परगट केल्ल्या आत्मीक शास्त्र आमकां आत्म्याक तें भलायकी. केदाळ म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटा, ती भलायकी म्हज्या मनाक वळटा आनी म्हज्या कुडीक वळटा. हांगा आमी एकच आमच्या मतीन चिंतून नजो, हांगा भलायकी म्हळ्यार आमची फिजिकल मात्र न्हय. हांगा आमी आत्मीक रितीन केदाळा वाडटा, आमकां फिजिकली रितीन आमकां मॅनिफेस्ट जाता. म्हळ्यार आमच्या कुडी वयर मती वयर तें आमकां वळूं येता आनी ताच्या प्रमाणे हांव जियोंक सोदतां. हांवें केदाळा हांव जिजून केल्लें तें कुर्सा वयर कार्य हांव तें खाण घेतां. हांव तें ताचे वयर हांव जिजू वयर म्हजो फोकस करतां आनी जिजू वयर जिजूच म्हजो सोमी सोडवणदार. म्हाका दुसरो कोणी ना, खंयची सोडवणी म्हाका खंयच्या मनशान दिल्यार जायना आनी खंयच्या जानवराची बली जाल्यार आमकां ती सोडवण मेळना. पूण जेजू मारिफात मेळिल्ली ती सोडवण. ताणें तें संपूर्ण नियमशास्त्र संपूर्णकायेक पावोवन ताणें ताकाच बली भेटयल्ल्या वरवीं ताणें म्हजी हर एक पातकां, हर एक उणेपण, हर एक खोटेपण, हर एक वायट म्हजे भितर आसल्ल्यो संगती, हर एक म्हजें वायट चिंताप, हर एक शिराप, हर एक नाका जाल्ल्यो संगती, राग, मोसोर, दुस्मानकाय, हर एक ताणें म्हजे तावन काण गेला. आतां ताणें करचें, जिजून करचें कार्य कर्ण जालां, पूण हांव ताका केदाळ सतमान हांव रिसीव करतां, तें म्हाका म्हज्या थंय तें कार्यागात जावंक जाता. त्या खातीर तशें जाल्यार आमकां परगट केल्ल्या आत्मीक शास्त्राची महिमा कितली चड परजळ न्हय. म्हणजे थंय नियमशास्त्र, तें नियमशास्त्र बरें फिनिशिंग जाल्लें, ताका तात्कालीक म्हणून आसलें, तें नियमशास्त्रा वरवीं तें तितलें परजळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार मैजेन त्या प्रमाणे ताणें रिसीव केल्लें. पूण आमकां आत्मीक रितीन उजवाड हाडचें तसलें आमकां जिजून केल्लें तर कितलें चड परजळ न्हय म्हूण हांगा सवाल विचारता. ताचे उपरांत आमचे वयर गुन्यांव मांडटा तें विधान, तरी आमचे वयर कालें मांडटा तें विधान. नियमशास्त्र आमकां कालें मांडटा, आमकां सुखीदार म्हणून काडटा. वैगी गुन्यांव मांडटा म्हळ्यार आमकां सुखीदार म्हणून काडटा. तें विधान इतलें परजळीत जालें तर आमकां पवित्रपण दिता तें विधान कितलें चड परजळ न्हय म्हणटा. पवित्रपण म्हळ्यार आमी एक उडा स्टोरेज केदाळे, आमकां पवित्रपण दिवचें म्हळ्यार आमचें इटर्नल म्हणटा, म्हळ्यार आमच्या भितर तावन. आमच्या भितर तावन केदाळा आमचे उजवाड आसता, तो आमच्या मुखामळार आमकां दिश्टीक पडटा. तुम्ही पळया, एक मनीस ताच्या जिवा भितर समस्या आसा जाल्यार ताच्या मुखामळा वयर ताका संतोष दिसता गी, ताणें उलोवची उतरां संतोषाची आसात गी. हांगा म्हणटा आमचे वयर गुन्यांव मांडटा तें विधान जर इतलें परजळीत, तें भायल्या रितीन मात तें आत्मीक रितीन येवंक साधना. तें त्या खातीर आमचे वयर गुन्यांव मांडटा तें विधान जर इतलें परजळीत जालें तर आमकां पवित्रपण दिता.
पवित्रपण आमकां कोण दिता? आमकां पवित्रपण कोण दिता? प्रेज गॉड. जेजू हा, देवाच्या जेजू म्हळ्यार कुरपेचो सल्लो, वैगी नियमाचो सल्लो न्ही, कुरपेचो सल्लो आमकां काल दिता, आत्मीक आमकां खाण जावंक पावता. हांव केदाळा तें रिसीव करतां, हांव केदाळा ताच्या संबंधांत रावतां. हांव केदाळा हांव जेजूचे ताणें दिल्ली शिकोवन, कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसलो कोण जावन आसलो? वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, वैगी शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो. हांव केदाळ हें काण घेता म्हज्या जिवनांत. त्या खातीर शब्द विणे आमचें कितेंच ना. आमकां कितेंच आमच्या भितर कितेंय वायट आसा जाल्यार तो शब्द, तो पवित्र शब्द हांव केदाळा उसारतां, केदाळा आयकतां, केदाळा थंय म्हजे थंय हांव भितर कान घेतां, तें जिरयतां म्हज्या काळजा भितर, आनी ताच्या प्रमाणे हांव उलयतां आनी कार्य करतां. केदाळा म्हजे भितर आसलें हर एक खोटेपणू, मेळेपणू, कितें वायट संवसाराच्यो संगती आसल्या आसात त्यो हर एक संगती थंयतावन भायर वेतात. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. रोमन्स 2:4 काडया आमी. वा देवाच्या अगणित दयाळाची, बक्षाण्याची आणि सोसणिकायची तूं बेपर्वा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पातक रडून जिणी बदलूनचे खातीर तुका दिल्ल्या आपोवणे म्हूण तूं नेणाय. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. देवाचे अगणित दयाळाची, कित्याक आमचो देव दयाळायचो देव. दयाळायचो देव जाल्ल्यान आमकां भुरग्यांक तो हांव केदाळा हांव जेजून केल्लें कार्य हांव सत्मानून फाटी येतां, तो म्हाका ताचो सांगातपण भोगूंक दिता. तो म्हाका आमच्या संवसारी मनशां बरी तो म्हाका सवालां घालिना, तो म्हाका म्हजें पनिशमेंट दिना, तो म्हाका तुवें म्हाका दुखयलाय म्हणून तो सांगना, तुवें म्हजे विरोध म्हाका तुवें अपमान केलाय म्हणून तो सांगना. तूं खंयच्या खोटेपणांती आमी आसाव जाल्यार आमी केदाळा जेजूक आमी रिसीव करता. त्या शब्दाक आमी केदाळा रिसीव करून आमी केदाळा देवाच्या सांगातपणा, देवाचे अगणित दयाळाची, बक्षाण्याची आणि सोसणिकायची तूं बेपर्वा करताय वे म्हूण विचारता. कित्याक जेजून केल्ल्या हर एका कार्याक हांगा सांगता थंय आमकां दयाळाय, बक्षाणे आनी सोसणिकाय हे तिनूय जेजून आमकां शिकयलां. अगणित म्हणटा, अगणित म्हळ्यार ती दयाळायक एंड ना, ताका गड ना. तूं कितलीय आसा ताचे कडेन दयाळाय. त्या खातीर आमी केदाळा देवातावन पयस वेता, केदाळा देव थंय आसता, पूण आमी देवातावन पयस वचून आसता. आमी काळोखाच्या राजाक वचून आसता, आमी काळोखाच्या राजातावन आमी केदाळा फाटी येता. केदाळा देव थंयच आसता आनी तो आमकां राखून आसता. आनी हांव केदाळा देवाक प्रत्येक म्हजें जेजू क्रिस्ता मारिफात दिल्लें तें जिवीत हांव म्हजें आदलें सैम संपूर्ण रितीन हांव सोडून केदाळा देवा थंय हांव फाटी येता. केदाळा हांव देवा थंय एक जाता, ताच्या नितीवंतपणांत हांव एक जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा 3 संगती आमकां हांगा दिल्यात, अगणित दयाळाय, बक्षाणे आनी सोसणिकाय. ताची बेपर्वा करताय गी म्हूण विचारता. हे 3 संगती जेजून आमकां करून दवरल्यात. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रोडून जिणी बदलूचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेनाय गी म्हणटा. पळय हांगा देवाची दयाळाय आमकां केदाळा मेळटा.
हांव केदळा म्हजे आदले जिवीत बदलिता, हांव निचेव करता आनी मुखार म्हजे ती फाटले जिवीत हांव उगडासाक हाडिना आनी हांव ताचे विशयी चिंतिना, हांव ताचे थंय संपूर्ण पाठ करून हांव देवाचो भुरगो जावन हांव जियेता म्हणून हांव केदळा निचेव करता. कशें तो प्रोडिकल सन आसलो, वेचीक पूत आसलो, वेचीक पूत तो कसो ताचे चिंताप बदलून तो फाटी आयलो, तशेंच हांव केदळा म्हजें चिंताप संपूर्ण रितीन बदलिता. परतेक हांव पातकांत पडना, हे म्हजें जायजें. हांव प्रत्येक म्हज्या फाटल्या सैमाक हांव फाटल्यान वेता जाल्यार तरी हांगा येवन कितेंच फायदो ना, ताचे वरणी चड तूं होगडायताय प्रत्येक. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. त्या खातीर आमी देवाच्या सांगातपण आमी अनुभव करीचे जाल्यार आमी आमची जिणी बदलावनाक दिल्ले आपोवणे हांवें स्वीकार करूंक आसा. त्या खातीर जिजू पयले येवन काले ताची मिनिस्ट्री स्टार्ट करतना जिजून काले म्हणलें, प्रेज गॉड, फातकी जिणी बदला. हांव कोणाक आपोवंक आयलां? धर्मवंतांक न्हय, हांव फातक्यांक आपोवंक आयलां. कित्याक धर्मवंत म्हणून तांचे इतल्याक तांच्या मतींत तांणी चिंतलां, हांव थोडी नियमां पाळिल्ले वरवीं, हांवें हें कार्य केल्ले वरवीं, हांव दुसऱ्या थंय पेल्या थंय दयाळाय दाखोवन तांकां कांय हेल्प केल्ले वरवीं हांव देवाचो मनीस, हांव देवाचें भुरगें म्हणून हांव चिंतां जाल्यार हांव खंय आसा म्हणून चिंतिचें. हांगा म्हणटा त्या खातीर देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडोवन जिणी बदलूचे खातीर तुका दिल्ले आपोवणे म्हणून तूं नेनाय गे. संपूर्ण रितीन तुवें पयलेंचें तुवें कितें आसा तें संपूर्ण रितीन तुवें सोडूंक आसा. कोण तें सोडता आनी तो कोण देवाच्या सांगातपणान जियेता तो देवाचो भुरगो जावन तो जिवंक सोदता आनी तो अलौकीक रितीन ताचे थंय कार्य जातात. नाजाल्यार संवसाराचो तूं गुलाम जाता आनी संवसारा प्रमाणे. त्या खातीर रोमन्स 12:2 म्हणटा, संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं. वैगी तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. आमच्या जिणयेचें रुपांतर जायचें जाल्यार आमी पयलें स्टेप काणयोंक आसा. कालें? संवसाराची साल आदारूंक नजो. फस्ट संवसाराची साल आमी आदारून वचो. बदलाक ताचे उपरांत आमची मनां नवीं जावंक जायी. मनां नवीं म्हळ्यार खंयच्या वयर आमची मनां नवीं जावंक जायी? देवाच्या उतरा वयर. देवाच्या उतरां थंय आमचे चिंताप जावंक जाय आनी ताचे वरवीं मात्र साद आमची मनां नवीं जायची जाल्यार देवाच्या उतर नासतना केदाळाय संवसारांतावन आमी शिफ्ट जावंक जायना. संवसाराची ती साल आमी सोडिचे जाल्यार देवाच्या उतरा वरवीं मात्र साद. त्या खातीर थोडे मनीस संवसाराची साल आदार नादार संवसाराचे रितीन चलोवन कितलो मनीस डिप्रेशनाक वेता. पळयलां न्ही तुमी? हे जाणा तो मनीस डिप्रेशनाक वेता ताका ट्रीटमेंट म्हूण आसा गी? ना, देवाचें उतरच ताका वकात. देवाचें उतर मात्र. ताका खंयचे सायन्सान ताका ट्रीटमेंट ना. ताका ताची मत ताका कूल म्हळ्यार ताचे समाधान हाडचे खातीर ताका विशवाच्यो गुळयो दितात. वैगी न्हिदेच्यो गुळयो. नाजाल्यार तो एक
ड्राउझीनेस म्हणटा आमी त्या प्रमाणे ताचे त्यो गुळयो दिवन ताका थंय हातोटीक हाडचे प्रयत्न करतात डॉक्टर. पूण केदाळ हांव देवाचें उतर कान घेवन हांव संवसाराची चाली प्रमाणे जियेना, हांव देवाचें उतर कान घेवन म्हजें मन नवें करता, केदाळा म्हजें हर एक जिणेचें रुपांतर जाता. त्या खातीर हर एक मनीस डिप्रेशनाक कोण गेल्लो खंडीत देवाचें उतर तो कंटिन्यू आयकता जाल्यार खंडीत थोड्याच तेंपान थोड्याच दिसांनी तो रिजल्ट पळयता. देवाचे उतराक तितली सकत आसा. देवाचें उतर तें खरें आनी क्रियात्मक. दोन दरीच्या तलवारी प्रास चड तें विदूंक शकता तसलें. पळया, दोन दरीची तलवार म्हणटा. दोन दरीची तलवार म्हळ्यार आमी अशें समजूंक जाता, केदाळ हांव तें उतर कान घेता आनी तें उतर हांव उसारतां, ती जाता दोन दरीची तलवार. हे दोनी जायचे. हांव केदाळ हे दोन कामां करतां. केदाळ हांव म्हजें थंय बरेपण पळोवंक शकतां आनी दुसऱ्यां थंय हांव बरेपण पळोवंक शकतां. त्या खातीर आमी कृपा वांचे तसले मनीस जायचे. जेजून दिल्ली ती कृपा आमच्या उतरांनी आमी ती कृपा वांचे तसले मनीस जायचे म्हणटा देवाचें उतर. पूण आमी कृपा वांचे तसले मनीस जाता गी? केदाळ आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत देवाच्या कितें आमकां जेजून शिकयलां त्या प्रमाणे म्हजें चिंतप हांव केदाळ आलोचन करतां. देवाचें उतर अशें अशें म्हणटा. पयलें आतां पळया तुमी, आमी पयलें देवाच्या उतरांत आयिल्ले केदाळ आमकां इतलें पुरो उगडापण येनासलें. आमकां कांय कळनासलें. आमी अशें देवाचें उतर वाचून थंय वेताले आसून न्हू आमकां ताचो अर्थ कितें म्हणून आमकां समजनासलो. पूण केदाळ आमी देवाच्या उतरांत चड आनी चड वेळ करसिता. केदाळ आमी आयकता आनी हेरांक वांटता. म्हजी जिवीत हांव त्या प्रमाणे मांडून हाडटां. केदाळ मात्र म्हजे थंय तो पवित्रत्म देवाची सकत म्हजे थंय काम करता आनी म्हाका पोरण्या म्हज्या लायफाक वचोंक सोडिना. त्या खातीर हांगा दोन दरीचे तलवारी प्रास चड तें विदूंक शकता म्हणटा. आमी केदाळ तें विदूंक म्हळ्यार मुखल्या मनशाक तें काम करतात. कोण तो रिसीव करता ताचे थंय तें कार्य करतात. देवाचें उतर म्हळ्यार तें बी आमी केदाळ तें मनशान थंय घालता तें खंडीत जावन तें कार्य करता. पूण हांवें त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत बदलूंक हांवें चिंतप आटयचें. हांव तें कान घेना, ते सांगतात ते तातूंत आसात तांकां जाता, तांकां मात्र तें आमकां जायना. हर एकल्याक जाता. हर एका मनशाक जाता. देवाच्या भुरग्यांक हर एकल्याक जाता तें. त्या खातीर सुमार जाणांनी ते पुरावा मस्तू मागण्यांत आसात. त्या खातीर तांचे कडेन तें घडता तें तांकां जाता तें तांचे कडेन मात्र अशें चिंतप हे मनशाचे संवसाराचें चिंतप. आमी हे तीन केदाळ आमी करता. संवसाराची साल आदारून असो आमची मन नवी जायचे देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी म्हज्या जिणयेचें रुपांतर जायचें. तवळ हांव देवाची कुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावता. तरी हे तीन स्टेप केल्ले कुडले म्हाका देवाची कुशी सोदून काडूंक जाता म्हणून हांगा पावतल्यात म्हणून सांगलां.
आता एक जडार एक फ्रूट असा तो आम्ही खाली पळोवन असल्यार जाता की नाही. आम्ही वचून तो काण केल्यार मात्र आमकां ताची रूच कळटा. रूच कळटा. आता ते पडोवन पाड जावन गेल्यार रूच कळना. रूच कळना. त्या खातीर आमकां तो फ्रूट आमकां अनुभव करूंक मेळना. त्या खातीर देवाचें उतर खंय कशें मेळटा आमकां, खंय हर एक उतर आमकां ताचें जिवीत दिवचें, उजवाड दिवचें, आमचे हर एक पाड करणेक हुमटून उडोवचें तो पावर आसा ताका. आमचे भितर खंयची सकत आसा जाल्यार नाका जाल्ली ती हर एक सत्तेक आमकां त्या वेळा तो उजवाड भितर पडटा, खाळोक थंय रावना. त्या खातीर जेजून सांगलें हांव जावन आसा उजवाड. जिवीत असो उजवाड. म्हाका केदाळा जिवीत उजवाडाचें जियोंक जाय. केदाळा हांवें हें खाण घेजेच आनी ताची बेपरवा हांवें करूं नजो. आणि खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात म्हणटा. खंयचें बरें देवाक मानवचें तसलें खंयचें म्हळ्यार हांगा म्हणटा पयल्यांत आनी खंयचें बरें. बरें म्हळ्यार आमकां आमी एकच चिंतीचें देवातावन कितें येता तें मात्र बरें. संवसारांतावन कितें येता ते आमकां तात्कालीक आनी ते आमकां संपूर्णकायेक पावना. त्या खातीर हांगा खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण. आतां संवसारांत आमकां दोनी आसा. देवाक मानवनातलेंय आसा, देवाक मानवचेंय आसा. हांव खंयचें हांव कान घेता. देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून हांव केदाळा समजून केदाळा हांव संपूर्ण मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. केदाळा तें संपूर्ण म्हणून आमी समजून घेता. केदाळा आमी देवाक मानवचें तशें करता, केदाळा आमी संपूर्णकायेक पावता. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले घालया आमी. Praise God. 2:11, 12, 13 पळया. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आणि संसारी आशा सांडून या संसारांत मितीन, नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सडवणदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीची येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक हांगा बरयलां गे थोड्याच मनशांक तारण हाडच्याक म्हण. सगळ्या मनशा कुळाक खाली देवाची सुवार्ता दिवच्यांक म्हणून मात्र बरयलां गे. पळय हांगा सगळ्या मनशा कुळाक तांतू जेजूक पातयेनातलो दोनी आसात. पूण हांगा एक काम करूंक आसा सगळ्यांनी जेजूक पातये नासतना तारण जोडूंक जायना. त्या खातीर हांगा क्लियर सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक. त्या खातीर जेजू आयिल्लो खाली क्रिस्तांवां खातीर न्हय, खाली प्रोटेस्टंटा खातीर न्हय, खाली न्यू लाईफ न्हय, खाली रोमन कॅथोलिकाक न्हय, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या म्हण. सर्व अधर्म आणि संसारी आशा सांडून या संसारांत मितीन, नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सडवंदर जेजू क्रिस्तच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. प्रेज गॉड.
प्रेज गॉड. त्या खातीर हांगा सांगता संवसारांत मितीन वैगी मितीन, नितीन आणि भक्तीन हांगा 3 संगती आसात. नीत म्हळ्यार कालें, मीत म्हळ्यार कालें, लिमिट. लिमिट म्हळ्यार हांगा आमी संवसारांत कितें आमकां गरज आसा पळय ते मात्र आमी करीचे सोड न्हू. आमकां आशा वस्तू आसा, आशांत अभिलाशा. म्हाका हर एक जायचे, हांव म्हज्या कुटुंबाक जायचे, म्हाका जायचे, हांव संवसारांत व्हडलो मनीस जायचे, म्हजें नांव सगळ्यांनी कळाचें, हांव पब्लीक एक फिगर जायचे. हले हे मीत गी, हे हांवें म्हज्यात नासाक व्हरचें. त्या खातीर हांगा म्हणटा मितीन, नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान. हांगा बरवसो पळय, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा जेजून दिल्ली, फ्री गिफ्ट जेजून आमकां हर एक कर्ण दिल्ली, ती कृपा आमकां शिकयता म्हणटा. त्या खातीर आमी जेजू कितें आमकां ह्या उतरां मारिफात आमचें जिवीत मांडून हाडन. हांव केदळ क्रिस्तच्या महिमे भरीत येण्याक हांव राखोन रावतां बरवशान. वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता म्हणटा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. कोणायकी काय ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करियेत. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. प्रेज गॉड. अनम्यूट दिला गे सिस्टर. वय वय ब्रदर. कोणी उलोवची आसा जाल्यार कोणी डिस्कस करनात. कोणी ब्रदर पीटर आसात म्हूण चिंता. मागीर कोण आसात? डोनाल्ड ब्रदर, सिस्टर एलेन, मस्त जाण आसात. प्रेज गॉड. Praise God, brother. Praise God. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ब्रदर तुम्ही म्हळ्यार आत्मिकपणा शादवलेल्यात माझं असं वय समाज कॉन्सन्ट्रेशन करू जाऊ ना. वय 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 कित्याक म्हळ्यार हम्म. नियमाच्या बदलाक आमी कितें करीचें म्हणून. कृपे म्हळ्यार घालली. हे टिचींग व्हडलें आसा ब्रदर. खाली इल्लेशे जेस्टाळे 3-4 स्क्रिप्चर घालता नंतर जालें ते टायम. ओके. प्रेज वय. गॉड. प्रेज गॉड. कोणायकी काय ऍड करूंक आसा की? कोणी उलयना. आता कोणी उलयना जाल्यार आमी काले म्हणून समजायचे म्हणून गोतूना. समजालांगी टिचींग समजोनांगी वैगी खाली झूमांत जॉईन जावन दुसरी कामां करनासात गी आयकल्यांत गी कांय कळना, कांय बरें जालें. सवालांय येना. टिचींग बरें जालें ब्रदर. बरें जालां. म्हाका बरें समजलें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हे होली स्पिरिटान दिवचें सिस्टर. थँक यू, थँक यू. प्रेज गॉड. मात्र आम्ही आता ऐकून शिकूंक सुरू केला मात्र ब्रदर. तशें जाल्यार तुमचे टिचींग इज व्हेरी अर्थभरीत तशें जाल्ल्यान आमकां विचारूंक आमी आता जायना देखून आमी आयकोनूच आसा ब्रदर. प्रेज गॉड. म्हळ्यार आमी तुमी सगळ्यांनी वगेत रावल्यार आमकां कळना न्ही सिस्टर काले म्हणून. कोणाक कितें आमी मोदे पडल्यार ते जाता की ना गुत्तना ब्रदर. काय जायना. आमी तशेंच आसल्या तुमचे बरी, पूण आमी सवालां घालनासल्या. म्हळ्यार आमकां खंय कळीत ना, कळीत जावना आमी परतेक विचारनासल्या. त्या खातीर आमी ह्या
फावंडाक आमी पावोंक आमकां पवित्रत्म्यान आमकां सांगातपण दिल्ल्यान आमी हांगा पावल्या. प्रेज हा गॉड. ब्रदर तुमचे मस्त टिचिंग आनी मस्त आयकून हांवें जिणी बदलोन जिणेंत ते कार्य करता करनंत आसा आनी आमी शेजारा जावन न्ही फ्रेंड्सांडे आमी तुमी शिकयल्ले तुमी म्हळ्यार पवित्र आत्मो तुमचे मारी आमचे पवित्र डिस्कस करना आजय हांव डिस्कस करनंत आली म्हज्या फ्रेंडा सांगता बरा तशें जावन म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त मस्त देवाच्या विशयान वॉइस ब्रेक तुमचे जाता पवित्र सिस्टर तुमचं. प्रेज गॉड. आणि कोणी काय? प्रेज गॉड. तरी आम्ही एंड करूया गे सिस्टर. कोणी ना म्हणून चिंता आणि कोणाक ओके ब्रदर, हा थँक्स गिविंग एंड करूया. कर. ओके ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मोगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा तुवें आमकां तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक तुज्या संगातपणांत रावून वो वेळ तुज्या संगातपणांत आमच्या आत्मीक बऱ्यापणाक जोडूंक जाय आसलें हर एक खाण तूं आमकां दिवन आसाय बापा. बापा हे आत्मीक खाण आमकां चड आनी चड तुजो मोग अनुभव करूंक एक बळादीक हातेर बापा. तुज्या पुता जेजू मारी फात तुवें आमकां तें एक फुकट देणें दिवन तुवें आमकां आमी खंयी आसल्या संवसारांत आमकां कितेंच वाटच ना म्हणून बघून आसल्या वेळार तुज्या उतरान आमकां तो उजवाड आनी जिवीत दिला बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हांगा आसल्या हर एकल्यांक तुवें आपडलाय बापा तुज्या त्या उतरांनी आनी तांचे थंय कितें ते वायट कितें आसा तुजे विरोध हर एका संगतीक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी फरमायता भायर वसा आनी आमी सर्व हांगा आसली जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. बापा तुज्या त्या पवित्रत्म्याद्वारी तुवें आमचे भितर तो लायिल्लो उजो तो पवित्र उजो आमी हेरांक दिवच्यांत कितेंच आमी फाटीं सरना बापा. बापा तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमकां इतल्या बळान तुवें आमकां तुवें तुजो पवित्रत्म्याद्वारी आमकां बळान वाडोवंक तुवें आमकां तुज्या कुरपेचो आदार दिल्ल्या खातीर तुज्या पुता मारिफात ते कुरपेचो आदार दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. अर्गां तुका बापा. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका पवित्रत्म्या. हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू थँक्यू जीसस. ब्रदर. Praise थँक्यू God. थँक यू ब्रदर. प्रेज गॉड. थँक यू. Praise God. थँक यू सिस्टर. फाल्यां सगळ्यांक जॉईन जाल्या. रिट्रीट आसा, रिट्रीटाक अटेंड जाया. रजय आसा न्ही फाल्यां. केवी येता तुमी रिट्रीटाक. तशेंच 23rd, 24th, 25th, 26th 4 दिसांची रिट्रीट ब्रदर जॉन्सन येता. आनी हाका रजिस्ट्रेशन मस्त गरजेचें ब्रदरांनी सांगलां कित्याक लोक चड जावंक ना त्या देखून रजिस्ट्रेशन करा तुमचें नांव. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके प्रेज गॉड. फाल्यां मेळया. मेळया. प्रेज गॉड. थँक यू सिस्टर. थँक्यू प्रेज गॉड. थँक्यू ब्रदर. थँक यू.